नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत देशाच्या हितान कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले. हातूंत शेतकारांक आधार दिवपा हेतान MSP म्हळ्यार किसान आधार मोलान वाड तशेंच भलायकी मळार कांय खासा तरतुदीची घोशणा सरकारान केली. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी मंत्रिमंडळान घेतिल्ल्या निर्णयाची म्हायती दितना केंद्र सरकारान जुटाच्या MSPन वाड करून दर क्विंटला फाटल्यान 5,650 रुपया मोल दवरपाचें थारायला अशें सांगलें. तशेंच केंद्र सरकारान राष्ट्रीय भलायकी मोहीम 5 वर्सां खातीर वाडोवपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती लेगीत तांणी दिली. MSP के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार जितने हमारे किसानों के प्रोडक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण आइटम्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस CACP द्वारा जो रिकमेंडेशन आती है उसके हिसाब से बढ़ाते रही है. और जब से वो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 50% लागत से ज्यादा हम MSP को निर्धारित करेंगे, उसको 100% पालन किया गया है. और इस वर्ष 2025-26 के सीजन के लिए रॉ जूट की MSP इसी आधार पर लगभग 6% बढ़ाई गई है. केंद्रीय महामार्ग आनी येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी काल वास्को हांगा आयोजीत कार्यावळींत राज्यान उबारिल्ल्या भारतांतल्या पयल्या कव्हर्ड फ्लायओव्हर कम केबलाच्या आधाराचेर आशिल्ल्या पुलाचें उक्तावण केलें. हो पूल रवींद्र वास्को ते MPT मेरेन रस्तो जोडटा. त्या भायर तांणी गोंयांत उबारपा आशिल्ल्या 6 नव्या राष्ट्रीय महामार्गांचो बुनयादी फातर बसयलो. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार, येरादारी मंत्री मोवेन गुदिन्हो, थळावे आमदार संकल्प आमोणकार, कृष्णदाजी साळकार तशेंच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे हेर मंत्री, मुखेल सचिव डॉ. V. कांडावेणू तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. कार्यावळींत उलोवप करतना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें की रस्त्या प्रकल्पांनी कांय विसंगती आसा, तशें रस्त्यांची रुंदाय चुकीची आसा तेन्ना मुखेलमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून हे विशीं सविस्तर चवकशी करची अशें सांगलें. 3,350 कोटी रुपयापैकी 4 लेन फ्लायओवर फ्रॉम MES कॉलेज जंक्शन टू बॅगमालो जंक्शन and 4 lane VUP at क्विनीनगर जंक्शन ऑन NH 566 हे 4 किलोमीटरची किंमत 472 कोटी रुपये आहे. माझी मुख्यमंत्र्यांना आणि मुख्य सचिवांना विनंती आहे की मी या रस्त्याचं जेव्हा जेव्हा निरीक्षण करतो तेव्हा या रस्त्यामध्ये काही सरकारी लोकांनी अतिक्रमण केलं असा माझा डाऊट आहे. कारण त्याची विड्थ काही बरोबर नाही आहे. आता हे काम करण्याच्या आधी हा रस्ता तुम्ही मोजून घ्या आणि आपल्या रेकॉर्ड प्रमाणे जे असतील त्यांना नोटीस द्या आणि ते पाडायला लावा. आणि त्यांनी जर मुदतीत नाही पाडलं तर बुलडोजर लावून मी पाडून देण्याची व्यवस्था करून देईल. त्याला मोजून घ्या एकदा. नव्या वर्साच्या सुरवेकूच पहिल्या 20 दिसां भितर गोंयांत वट्ट 15,625 येरादारी नेम उल्लंघनाच्यो कागाळी नोंद जाल्या अशी माहिती उत्तर गोंय येरादारी अधीक्षक प्रभोद शिरवयकार हांणी पत्रकारांक दिली. हातूंत 14% म्हळ्यार 2,300 प्रकरणां राजधानी पणजेंत नोंद जाल्या. 15,625 प्रकरणांत 347 सोरो पिवन गाडी चलोवप, 951 अतिवेगान वाहन चलोवप जाल्यार 2,675 हेल्मेट न वापरिल्ल्या बद्दल 372 वाहन चलयतना मोबायल वापरिल्ल्या खातीर चलनां जारी केल्यात अशी माहिती पुलीस अधीक्षकांनी दिली. बिकॉज ऑफ स्मार्ट सिटी वर्क थंय जावपाक जाय काम
पण ताका लागून डिगिंग जाल्ल्या कारणान जावं काम चालू आसल्या कारणान पार्किंग स्पेस मातसो कमी जाला आनी लोक डबल पार्किंग जावं ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पार्किंग जावं खंयी गाडी पार्क करता आनी वता. पॉसिबल आसा पणजेकारांक जाल्यार ज्यो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टा अंडर ज्यो KTCन बसी हे केल्या, हांव तांचे कडेन आतां उलयलां. 48 बसीस तांच्यो इन पणजी सिटी भितर तांणी बसी घेवचो, गाडयेचो प्रयोग मातसो कमी करचो. टोटल सध्या पणजी ट्रॅफिक सेलांटी जानेवारी पर्यंत 15,625 वायलेटराचेर आमी एक्शन घेतिल्लें आसा. हातूंत स्पेसिफीक आमी स्ट्रेस दिला की जे डबल पार्किंग आनी हें करता, मल्टी लेवल पार्किंग आसा तांणी थंय पार्क करचें. EDC पार्ट ऑफ पे पार्किंग आसा थंय पार्क करचें. पणजी मार्केट बेजमेंट पार्किंग आहा थंय पार्क करचें. दिवचल पालिका मंडळाचे नवे अध्यक्ष म्हणून विजयकुमार नाटेकर हांची नेमणूक जाल्या. आदले अध्यक्ष कुंदन फळारी हांच्या राजिनाम्या उपरांत आयज नाटेकर हांणी नवे अध्यक्षपदाचो भार स्वीकारलो. पत्रकारांकडे उलयतना आपल्या कार्यकाळात दिवचलेक प्लास्टिक मुक्त करप हे आपले ध्येय आसतले अशी गवाय दितना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आमदार चंद्रकांत शेटये हांच्या फुडारपणाखाला पालिका वांगड्यांच्या सहकार्यान दिवचलच्या उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत करपाचे उतर नव्यान नेमून आयिल्ले पालिका अध्यक्ष नाटेकार हांणी दिले. भारतीय जनता पार्टीन अशें केलां की खंयचोय कार्यकर्तो प्रामाणीकपणान काम करीत जाल्यार तेका तिकीट मागपाक आनी कितें करपाक वचपाची गरज ना. एकूच ध्येय आसा की बरें काम करपाचें, सगळ्या बरोबर रावपाचें आनी सगळे नगरसेवक नगरसेविका म्हाज्या बरोबर आसतले. आनी तशेंच दिवचलची कामां करपाक आमी म्हाजें पयलें उद्दिश्ट अशें आसा की प्लास्टीक मुक्त म्हणजे सिंगल यूज प्लास्टीक हें दिवचलेंच्यान झिरो जावंक जाय. म्हणून म्हाका सगळ्यांचे हांव सहकार्य घेतलो. मागीर बाकीच्यो कंपनी आसा, बँक आसा, तांकां पिशव्यो शिवप अशें करतलो. दुसरी आमचो गार्बेज प्लांट आसा तो दिवचलेन म्हणजे जो प्लांट आसा तो सगळ्यात गोंयांत नंबर 1 तो आनीक बरो करप आनी थंय पिकनीक स्पॉट करप म्हणजे लोकांनी इश्कोलाच्या भुरग्यांनी थंय पिकनीक कशी करून वाडदीस करून येवप अशें म्हणून म्हाजे करपाची एक इच्छा. म्हणून हांव कितें करतलो हे सगळे पाठपुराव आमदारा कडेन करतलो आनी आमदाराची म्हाका साथ आसा. गोवा फोर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी गोंयच्या जनमत कॉल दिसा म्हळ्यार 16 जानेवारीक मुखेलमंत्र्यांनी राजकीय कार्यावळ करूंक नाशिल्ल्यान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच आदले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकार हे दोगूय गोंयच्या अस्मिताये विरोधी आशिल्ल्याचे विधान पत्रकारांकडे उलयतना केले. हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हो भाऊसाहेबांचो अपमान जावन आसा आनी खरी समस्या हो विजय सरदेसायांचो अहंकार जावन आसा अशी टिका समाज माध्यमाचेर आपल्या संदेशान केल्या. विजय सरदेसाय हांणी दोनूय मुखेलमंत्र्यांचेर गोंयची अस्मिताय आनी दायज काबार करपाचो आरोप केला. भाऊसाहेब बांदोडकार गोंयचो पयलो मुखेलमंत्री. ताणें खूब बऱ्यो वस्तूय केल्या पूण एक खंय तो मातसो चुकलो तो म्हणटा तो अस्मितायेचेर. आनी तो अस्मितायेचेर जे कितें विचार करतालो ताजे खातीर ओपिनियन पोल करचो पडलो. आनी तोच विचार खूब वर्सां नंतर हो प्रमोद सावंताचो विचार तसोच आहा. तोय आमच्या अस्मितायेची ताका अलर्जी आहा. ही आमकां कशी कळटा कित्याक असेंब्लीन इश्यू रेज जावन वचून आमकां अश्युरन्स दिवन थंय असेंब्लीन की हे ओपिनियन पोल डे म्हणटा तो ऑफिशियली ऑब्जर्व करतले म्हणून ह्या वर्सा ताणें केलो ना. हाजो अर्थ कितें गोंयची अस्मिताय जेन्ना येता तेन्ना प्रमोद सावंत न्हिदता आनी तसो आमचो पयलो मुखेलमंत्र्यांनी अस्मितायेचे खातीर ताकाय मातशी अलर्जी आशिल्ली आनी ताणें ते ओपिनियन पोल करपाक लायले. सो त्या हातून म्हाका दिसता बाबा बेनझी ऑनरेबल बेनावली MLA सारको आहा. कर्नाटकाच्या येल्लापूर तालुक्यांत जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातान 14 लोकांक मरण आयले जाल्यार हेर 16 लोक जखमी जाल्यात. अरबेल घाट हांगा जाल्ल्या ह्या अपघातान 40 लोक फळां आनी भाज्या सयत प्रवास करताले. घाटाचेर ट्रक उलटिल्ल्यान ट्रका पोंदा अडकून लोकांक मरण आयले. तशेंच दुखापत जाल्ल्या प्रवाशांक हुबळीच्या किंग्स हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्यात. मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या हांणी ह्या अपघाताविशीं दुख्ख व्यक्त केलां. आयज कोलकाताच्या इडन गार्डन्स हांगा सांजेच्या 7 वरांचेर
भारत आणि इंग्लंड पंगडामदी जावपी 5 खेळाच्या T20 खेळामाळेचो पयलो खेळ जातलो. बॉर्डर गावस्कर सर्तीन ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडा आड मेळिल्ल्या अपेक्षा उपरांत भारतीय पंगड इंग्लंडाच्या आड 5 T20 जाल्यार 3 एक दिसाचे खेळ खेळटले. भारतीय पंगडाचे फुडारपण सूर्यकुमार यादव करतले. तशेंच ह्या सर्तीन भारताचे गोलंदाज मोहम्मद शमी हांकां पंगडांत परत आस्पावीत केला. कोलकाता उपरांत फुडले खेळ चेन्नई, राजकोट, पुणे आणि मुंबय हांगा जावपाचे आसा. ह्या माळेंतलो निमणो खेळ 2 फेब्रुवारी दिसा जातलो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.